सबका साथ सबका विकास मंत्रांतल्यान डबल इंजिनाचे सरकार ही भारतीय जनता पक्षाची वळख. काँग्रेसीच्या सरकारान विकासाची कामां जावंक नासली. ती कामां फाटली 10 वर्साच्या भाजप सरकारान केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. काँग्रेस सरकार एक स्थिर सरकार दिवपाक सपशेल अपयशी ठरले. ह्या अस्थिरतेक स्थिरतेकडे व्हरपाचें काम भाजप सरकारान केलें. जेन्ना खंयचेंय सरकार स्थिर आसता त्या वेळार त्या प्रदेशाचो विकास भरभरून जाता. माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या सुवर्ण गोवा या स्वप्नपूर्तीची पूर्णता फाटली 10 वर्सां भाजप सरकारान केल्ली आमकां दिश्टी पडटा. 2012तल्यान भाजप सरकारान अनेक विकासाची कामां हातान घेतली. कालवी पूल, अटल सेतू, जुवारी पूल सारकिल्ले प्रोजेक्ट भाजप सरकाराच्या फाटल्या 10 वर्सांत जाले. गोंयचे भाजप सरकाराचो 2012 ते 2022 मेरेनच्या प्रवासाचो आढावो घेतलो जाल्यार सत्तेर असलेल्या भाजपान अनेक प्रकारच्यो सुविधा पुरवपाचो पुरेपूर प्रयत्न केला आणि ते खंय तरी बऱ्याच प्रमाणात यशस्वी सुद्धा झालेले आमकां दिश्टी पडटा. आजच्या कार्यावळींतल्यान 10 वर्साचो भाजप सरकाराच्या कामाचो आढावो आमी तुमच्या मुखार दवरतात. भारतरत्न सन्मानित आणि भारत देशाचे आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या स्मृती निमतान मांडवीतल्या तिसऱ्या पुलाचे नाव अटल सेतू म्हणून दवरले गेले. माजी केंद्रीय संरक्षण मंत्री तसेच गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाला 27 जुलै 2014 मांडवीच्या तिसऱ्या पुलाचे काम चालू झाले. या पुलाची लांबी साधारण 5.1 किलोमीटर इतली आसा. अटल सेतू हो आमच्या देशातलो तिसरो सगळ्यात लांब केबल स्टेड ब्रिज आसा. हो पूल जमनी वयल्यान साधारण 30 मीटर उंच आशिल्ल्यान हांगा वाऱ्याचो वेग चडूच आसता. म्हणूनच ह्या पुला वयल्यान 2 चाकी, 3 चाकी, बैलगाडी आणि सायकल घेवन वचपाक बंदी आसा. टुरिस्ट सिजना वेळार गोंयांत खूप प्रमाणात ट्राफिकाच्यो समस्या निर्माण जातात. म्हणूनच तिसरो पूल बांदपाक सुरू केल्लो. दर दिसा साधारण 66,000 कम्युटर्स ह्या पुला वयल्यान वतात. 18 फेब्रुवारी 2012 गोंयांतल्या इतिहासातली सगळ्यात वायट घटना घडली. कालवी नदीन एक बस बुडली आणि ह्या घटनेन 4 भुरगीं, एक दादलो आणि एक बायलेक मरण आयले. ह्या घटने उपरांत हळदोणा मतदारसंघातलेच न्ही तर पुराय गोंयांतले राजकारण बदललें. 2012 भारतीय जनता पक्ष सत्तेर आयलो आणि 11 नोव्हेंबराक ह्या पुलाचे काम चालू झाले. 11 म्हयन्यानूच ह्या पुलाचे काम पूर्ण झाले. ह्या पुला खातीर लोकांक प्रवासूय करपाक सोपो जालो. तशेंच कालवी पूल एक टुरिस्ट डेस्टिनेशन म्हणून प्रसिद्ध जालो. गोंय हे विकासाच्या मार्गार असतानाच आणि एक पुलाच्या बांदकामाची सुरवात झाली. हो पूल म्हणजे जुवारी पूल. हो भारत देशातलो दुसरो सगळ्यात व्हडलो केबल स्टेड ब्रिज. पात्रादेवी पंजीम टू पोलेर हे जवळपास 2,500 कोटी रुपयाचं काम आहे. हे देखील आपल्या मुंबई गोवा हायवेचाच भाग आहे. याला मी मंजुरी जाहीर करतोय आणि हे काम 6 महिन्याच्या सुरू करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जागतिक दर्जाच्या तंत्रांचो वापर या पुलाच्या बांदकामा वेळा केला. 1,500 पेक्षा चड कर्मचारी आणि कामगारांचो हातभार ह्या पुलाच्या बांदकामाक लागला. Yeah, actually, when the project was awarded, that was, I guess, in the month of February or March 2016. So I was the first person to come on the site because I was also involved in since the bidding stage. So after coming here, we started searching for the land because the first thing that you do is make camps. So there was a problem of land in Goa. Still, there is a problem of getting a huge land in Goa. But fortunately, the state government helped. They had a land in Varna site, so we got sufficient land in the package 3, that is towards Varna site, and in package 2 particularly this entire area below the bridge was already acquired by the government. So we are fortunate to set up our camp in here. Now the second problem was land for the fabrication yard, because again this huge land was required for that, and that too at the river shore or the seashore. So the Konkan Railway, they helped us in this. They had a land earlier, they constructed a bridge, so they already had a land. So we got a lease from railways, we managed that one. Now the problem was for package 1, there was low land was available in package 1, even private land was not there, the government land was not there.
So either we had to go about 25-30 kilometers away from here, which was a big problem. So finally, we took a call. We decided, since the ROW was available, so we decided to construct a camp and our casting yard in the roadside itself. So that is how, when you go travel towards package 1, you can see the big gantries coming up on the roadside. So that helped. So that was the first part after setting up the camp. Second was we went for the designers. We chose designer. We engaged Irwan. He's a French designer. He's from company Ingero. And for proof consultant, we engaged Dr. Chen. I mean, he's a professor in Tongji University, Shanghai. So 2 experienced designers were with us for package 2. We engaged them. Even I went to China. I mean, they had seen number of cable stay bridges there. The way the Chinese work, because China, as far as the infrastructure is concerned, definitely China is far ahead of other countries. So that was one thing. Then we went into design stage. We did the design. We submitted for approval. And after that, things started moving up. कोरोनाच्या महामारीक लागून ह्या पुलाचे काम अद्याप पूर्ण जावंक पावले ना. तरी आसून ह्या वर्सा ह्या पुलाचे काम पूर्णतेक पावतले अशें म्हटलें वता. ऑक्टोबर 2016 ह्या पुलाच्या प्रोजेक्टाक सुरवात जाली. 2000 कोटी मोडलेले ह्या पुलाची लांबी साधारण 13.64 किलोमीटर इतली आसा. Definitely, it's a lifeline of Goa, I would say that. Still, a lot of people, there's a huge traffic on the roads, particularly in particularly when it's tourist time. So, getting the work on the road with all that traffic was very challenging. But somehow, people were a lot of disturbed also. But that had to be done. We had no other option. The state government helped a lot. Manoj Parrikar at the time, he helped us a lot. So everyone helped. The state government helped, the central government helped. So we managed. And as far as this is concerned, the bridge is concerned, because it's only two-wheelers, that's mostly two-wheelers and four-wheelers and only buses which fly over this bridge. All the heavy traffic coming from the port city of Vasco, they have to take a detour of about 60 kilometers going there. So once this bridge comes up, definitely it's going to help them all. बंदरवाडा ते विठ्ठलपूर वाळवंटी नदींतल्यान एक पायी चलपी पूल आशिल्लो तो मोडून 2 लेन 7.5 मीटर रुंदीचो आणि त्याच बरोबर तेका दोनाय वटेन 1 मीटर रुंदीचो वॉकवे बांदला. हो पूल बांदतकूच स्टेट हायवे वयले ट्राफिक कमी जालें आणि ट्राफिक फ्लो स्मूथ जालो. भलायकीच्या क्षेत्रात काम करताना भाजप सरकारान अनेक कामात अडेक लायली. 2012 PHC म्हणजेच प्रायमरी हेल्थ सेंटराची संख्या 19 असली. 2012 भाजप सरकार सत्तेन आयले तेन्ना त्या संख्येन वाढ करत 2020 मेरेन 55 प्राथमिक आरोग्य केंद्रां बांधली. तशेंच 350 कोटी रुपये खर्च करून गोवा मेडिकल कॉलेजीन सुपर स्पेशलिटी विंग चालू केलो. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने अंतर्गत गोवा मेडिकल कॉलेजीच्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटलाचे काम चालू झाले. हे हॉस्पिटल गोय सरकाराच्या दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजनेक जोडले गेलेले आसा. ह्या हॉस्पिटलान 830 बेड्स आसात. कोविडाच्या महामारी वेळेर ह्या सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटलान कोविड रुग्णांक आदार दिलो.
रस्त्यांच्या विकासा खातीर 2009 ते 2014 ह्या कार्यकाळान गोंय सरकाराक केंद्रीय सरकारान फकत 120 कोटी रुपया दिल्ले, पूण 2014 ते 2018च्या कार्यकाळान डबल इंजिन भाजप केंद्रीय सरकारान 6000 कोटी रुपया राज्य सरकाराक दिल्यात। रस्त्याच्या विकासा लागून 2007 ते 2011 ह्या वेळापेक्षा 2017 ते 2019 मेरेन रोड ॲक्सिडंट 15% कमी झाले, तसेच अपघातान मृत जावपाचे प्रमाण 60% कमी झाले। राज्य सरकार आणि केंद्रीय सरकारान मेळोन रस्ते, हायवे, पुलांचेर 2018 ते 2019 दरम्यान एका वर्साक 1100 कोटी रुपया खर्च केलेत। काणकोण तालुक्यातल्या बायपासाचे नाव आदले केंद्रीय संरक्षण मंत्री तसेच गोंय राज्याचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या यादीन दवरला। या बायपासाचे काम साधारण 294 कोटी रुपया खर्च करून पूर्ण झाले। या हायवेन तळपणा, गालजीबाग आणि माशेम ब्रिज येता। या हायवे खातीर अपघाताच्या संख्येन कमी जातली अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत या बायपासाच्या उक्तावण सोहळ्याक उलयले। हो बायपास जाल्या उपरांत एकूय आमी ॲक्सिडंट म्हाका दिसता जितके ॲक्सिडंट प्रो झोन आशिल्ले ते सगळे ॲक्सिडंट म्हणजे प्रो झोन जे आसा आमी काडून उडोवन हे वाटेन येता। आमचो वेळ वाचतलो, ॲक्सिडंट जावचे ना, त्याच बरोबर आमी ते म्हणजे 7 मिनटांनी तेवटेन पावतले। दक्षिण आफ्रिकेचे आदले राष्ट्रपती आणि भारतरत्न सन्मानित नेल्सन मंडेला म्हणटाले, एज्युकेशन इज द मोस्ट पॉवरफुल वेपन विच यू कॅन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। शिक्षण हे एक अशें अस्त्र आसा जाचो वापर करून आमी संसार बदलूंक शकता। शैक्षणिक क्षेत्रांत सुद्धा भरपूर प्रमाणात भाजप सरकारान फाटली 10 वर्साक विकास केला। या अंतर्गत नवीन शाळा तसेच आदल्या शाळांच्या नूतनीकरणाची कामां भाजप सरकारान हातान घेतली। 20 फेब्रुवारी 2014 सुरू झालेल्या पुडणे सरकारी प्राथमिक शाळेचे काम 22 एप्रिल 2015 पूर्वत्वाक आयले। फाटल्या वर्सा 28 ऑक्टोबर 2021 संत सोयरोबानाथ अंबिये महाविद्यालयाचे नवीन कॅम्पसाचे उक्तावण झाले। या उक्तावण सुवाळ्याक भारताचे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू हाजीर आशिल्ले। I am particularly happy that I am here to inaugurate the new premises of Sant Sohrobanath Ambiye Government College. हे महाविद्यालय बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट्स मराठी, मास्टर ऑफ कॉमर्स तसेच कॉमर्स स्ट्रीम इन PhD अशा प्रकारच्यो पदव्यो ऑफर करता। Government colleges having all facilities, infrastructure is a welcome step because we have opened up to private sector. Private sector has stepped in a big way, good. They are also providing good infrastructure, but the government should not lag behind because the ordinary people
The people who can't afford private higher education, they must be able to get proper education, quality education through government colleges and institutions. फाटली 10 वर्सां भाजप सरकाराच्या काळान सरकारी महाविद्यालयांचो विकास जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. सांकळेच्या सरकारी महाविद्यालयान सादारण 100च्या आसपास कर्मचारी आसात. तशेंच उत्तम दर्जाचे ग्रंथालय ह्या महाविद्यालयान उपलब्ध आसा. विद्यार्थ्यांचो शारिरीक, बौद्धीक आणि नैतिकतेचो सर्वांगीण विकास जावचो ह्या खातीर वेगवेगळ्यो करिक्युलर आणि एक्स्ट्रा करिक्युलर ॲक्टिव्हिटीज ह्या महाविद्यालयान आयोजीत केल्यो वता. ह्या महाविद्यालयान बॅचलर ऑफ आर्ट्स, बॅचलर ऑफ सायन्स आणि बॅचलर ऑफ कॉमर्स ह्या क्षेत्रांतल्या पदवींचे शिक्षण दिले वता. 2020 सांकळे सरकारी महाविद्यालय देशांतल्या 200 उत्तम दर्जाच्या महाविद्यालयान नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्कान गणले गेले. दोन 2012 उपरांत जवळपास 327 सरकारी प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा सुधारल्यात. ह्या भितरल्यो चडश्यो शाळा ह्यो गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो. गोंय मुक्ती उपरांत चडश्यो शाळा सरकारी आशिल्ल्यो, ज्यांचे मुख्य उद्दिष्ट हे गांवगिरे वाठारांतल्या लोकांक शिक्षित करपाचे असले. 2008 मेरेन PWD डिपार्टमेंट सरकारी शाळेंचे नूतनीकरण करपाचे काम करताले. तांकां ते कठीण जावपाक लागले. म्हणूनच 2008 हे काम GSIDC कडेन सोपयले गेले. 2012 मेरेन त्यांचे काम मंद गतीन चलताले. पूण 2012 उपरांत भाजपाच्या सरकारान तांकां गती मेळ्ळी. आयज आमकां उत्तम दर्जाचे सरकारी शाळा आणि महाविद्यालयां पळोवपाक मेळटात. त्यातली एक शाळा म्हणजे तुया हांगासरली सरकारी प्राथमिक शाळा. ही शाळा हवेशीर मोकळ्या ठिकाणी आसा. मार्शेलांतल्या KTC बस स्टँडाचे काम 2 जून 2019 पूर्ण झाले. या बस स्टँडार 30 दुकानां, सरकारी ऑफिसीस, पंचायत ऑफिस, ग्रंथालय, वीज कार्यालय, पोलीस आउटपोस्ट, नुस्तें तशेंच भाजी विक्रेत्यांचे मार्केट, 500 सिटींग कॅपॅसिटीचे AC हॉल तशीच इतर काही सुविधा उपलब्ध केल्ली आसात. ह्या बस स्थानकाची मदत आंतरराज्यीय बसीसांकूय जाली. $18 कोटीच्या या प्रोजेक्टान बऱ्याच लोकांक फायदो जालो. वाळपय बस स्टँडाचे उक्तावण 2014 त्या वेळाचे मुख्यमंत्री तशेंच केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते जाल्ले. ह्या बस स्टँडार दुकानां, कॅन्टीन, बस चलोवपी ड्रायव्हरांक रेस्टरूम, वॉशरूम आसात. तशेंच 600 कॅपॅसिटीचो AC हॉल सुद्धा आसा, जाचो लग्न समारंभाक आणि इतर कार्यावळी खातीर वापर जाता. 2 चाकी तशेंच 4 चाकी गाडयां खातीर पार्किंग वेवस्था हांगासर आसा. भुरग्यां खातीर खेळपाक तशेंच जॉगर्स पार्क सुद्धा आसा. पेडण्या बस स्टँडाचे उक्तावण 21 डिसेंबर 2016 त्या वेळेचे केंद्रीय संरक्षण मंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर यांच्या हस्ते झाले. या बस स्टँडाक सिंगल एंट्री आणि सिंगल एक्झिट पॉइंट आसा. तशेंच एंट्री
आणि एक्झिट पॉइंटाक टोल बूथ आसात. हो बस स्टँड CCTV सर्विलन्सा खाला आसा. 37 धाकटी तशीच व्हडली दुकानां, 4 चाकी खातीर बेसमेंट पार्किंग तशेंच टॅक्सीवाले आणि 2 चाकी खातीर पार्किंग सुविधा ह्या बस स्टँडार आसा. ह्या बस स्टँडा खातीर साधारण 32 कोटी रुपया खर्च जाला. ह्या बस स्टँडा खातीर लोकांक प्रवास करप सोपें जाना. दर वर्सा गोव्यान लाखांनी पर्यटक येतात. ह्या निमतान गोंयची आर्थीक स्थिती प्रबळ करपा खातीर पर्यटन क्षेत्र आपले योगदान दिता. गोंयान दाबोळी हो एकूच एअरपोर्ट आसलो, पूण 2013 मोपा एअरपोर्टाक मान्यताय मेळ्ळी. 3000 कोटी रुपया खर्च करून मोपा एअरपोर्टाचे बांदकाम 2022 वर्सा पूर्ण जातले अशी आस आसा. खूप अडचणी येवन शेवटी 16 जानेवारी 2020 सर्वोच्च न्यायालयान पर्यावरण मंजुरी दिवन हो प्रोजेक्ट कंटिन्यू जालो. हो एअरपोर्ट जर जालो तर अनेक लोकांक पोटापाण्याची व्यवस्था जातली. गोंय सरकारान कासारवणे, चांदेल, वारकोंडा, उगवें आणि मोपा अशा गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांकडल्यान जमनी घेतल्यो आणि त्या लोकांक वेगळ्या ठिकाणी घरां बांदून विस्थापीत केले. ऑगस्ट 2022 मेरेन ह्या एअरपोर्टाचे काम पूर्ण जातले आणि लोकांक प्रवास करपा खातीर उक्ते जातले अशें भाजप सरकारान म्हटलां. ह्या सगळ्या बरोबरूच वेळगेचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, आंबेशी धरण, दोनापावला ते बांबोळी बायपास, पणजी ते ओल्ड गोवा बायपास, आमोणा सरकारी प्राथमीक शाळा, पाळी सरकारी प्राथमीक शाळा, सायन्स सेंटर अँड इनोव्हेशन हब, सुर्ला सरकारी माध्यमिक शाळा, साखळी बस स्टँड असे वेगवेगळे नवीन प्रोजेक्ट फाटल्या 10 वर्साच्या भाजपाच्या सरकाराच्या काळान आमकां पळोवपाक मेळ्ळे.